इश्टानो, आज आमी वयतात अंत्रूज म्हळ्यार आयच्या फोंड्या म्हालात. फोंड्या हो कलाकारांचो वाठार. ह्या वाठारांची देवळांय तितलीच कलात्मक आसा. तातूंतलेंच एक दिव्य स्थळ म्हळ्यार फोंड्यांतल्या शिरोडा वाठारांतले देवी कामाक्षीचें देवूळ. संस्कृत भाशेन कामाक्षी म्हळ्यार मायेची वा प्रेमळ नदर. देवी कामाक्षी आपल्या भक्तां खातीर एक आवय कशी. ती मायाळू, ती महान. हिरव्याचार दोंगुल्ल्या मदीं वशिल्ल्या शिरोड्या देवी कामाक्षीचें देवूळ आसा. आमी पणजे सावन देवीचें दर्शन घेवपाक भायर सरता. पणजे सावन शिरोडा सादारण 30 किलोमीटर अंतराचेर आसा. सुमार 1.5 वरांची वाट. नमस्कार, माझे नाव प्रणिता रेडकर आणि गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां मायमोगाचो येवकार. गोंय आकारान जरी ल्हान आसलें तरी संस्कृतीक नदरेंतल्यान खूब गिरेस्त असो वाठार. ह्या वाठारान तुमकां हिंदू, मुसलमान, क्रिस्त धर्म ह्या सगळ्या धर्माचे लोक मेळटले. हांगा आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयची देवळां. गोंयची देवळां हांचो आकार, हांची रचना, हांचो इतिहास, हांची जी महामाया आसा ती आमकां आमच्या ह्या कार्यावळीन दिसतली. तर गोमंतक खासा तुमच्या खातीर एक विशेष कार्यक्रम घेवन येता. ह्या कार्यक्रमाचें नांव म्हळ्यार म्हात्मय मंदिरांचो. आयज आमी ह्या कार्यावळीच्या पयल्या भागांत आयल्यात फोंड्या म्हाल्यांतल्या शिरोडा ह्या गांवांत. ह्या गांवांत कामाक्षीच्या देवळान आयज आमी सांस्कृतीक म्हत्व तर पळयतलीच, मात इतिहासीक फाटभूंय लेगीत जाणून घेतली. तर ह्या बाबतीन म्हाका कांय उत्सुकताय आहा, कांय प्रश्न आसा, तुमकांय आसतलेच. आनी ते जाणून घेवपाक चलात तर आमी ह्या कामाक्षीच्या देवळा कडेन. देवी कामाक्षीच्या देवळाच्या ह्या वाठाराक मुखेलपणान थळ म्हणप जाता. देवळाच्या आरकाट्या कडेन एक ल्हानशें तुळशी वृंदावन आसा आनी थंयच लोक देवीच्यो व्होटयो भरतात. कामाक्षी देवीच्या देवळाक सुमार 500 वर्सांचो इतिहास आसा. आदल्या तेंपार जरी देवळान येवपाक साधन नाशिल्लें तरी लेगीत देवीच्या दर्शनाक तितल्याच भावार्थान हांगासर भक्त येताले. नमस्कार. कामाक्षी माता की जय. सर्व मंगल्ये मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. 400-500 वर्ष पयलीं देवी ह्या शिरोडेच्या थळ गांवांत स्थायीक जाली. त्या वेळार आमचे पुर्वज जाणटेले हांगा तिची सेवा करताले. हें आमचें घर फाटल्यान पै फोंडेकारांचें. तशें कामत बुडकुले, तशें पै रायकार, पै बीर, पै दुंगट अशे खुबशे लोक तेन्ना एकठांय येवन हो जागो सायबिणीचो ते आमचे लोक घरां बांदताले आनी घर बांदून हांगा रावपाक लागले. त्या वेळार मडगांवच्यान जावं फोंडेच्यान जावन पयसुल्ल्यान खंयच्यान येतले जाल्यार तसो गाडी, सायकल, स्कुटर बी अशें कांय नाशिल्लें. त्या वेळार लोक चलत येवप किंवा बैलगाडीचेर येवप आनी हांगा म्हयनो म्हयनो रावप. दसरो म्हण, जात्रा म्हण अशें ते हांगा येवन रावताले आनी तांणी आमच्या माथ्यार हात दवरलो. आमी ती परंपरा अजुनूय चालू दवरल्या.
देवी कामाक्षीच्या देवळा भोंवतणचो सगळो वाठार कलात्मक पद्दतीन बांदून काडला. देवळाचें मुख्य द्वार पूर्व दिशेक फुडो करता. देवळाच्या मुखार एक भव्य दिव्य अशें तळें आसा. देवळाच्या उजव्या वटेन यज्ञ मंडप आनी एक देऊळ आसा. तातूंत लक्ष्मीनारायण, रायेश्वर आनी ग्राम पुरुषाची प्रतिमा आसात. या देवांची आरती जाल्या शिवाय देवी कामाक्षीक आरत दाखयनात. देवळाच्या मुखार आशिल्ल्या दिपोस्तंभाक थळ म्हणटात आनी थंयच उजव्या आनी दाव्या देवीचे फातर आसात. भक्तगण देवी कडेन प्रसाद लावन थंय देवीक नाल्ल अर्पण करतात. देवळाच्या प्रवेशदाराचेर आनीक एक आकर्षित करपा सारकी गजाल म्हळ्यार बेताळ आनी कालभैरवाची प्रतिमा. बेताळ आनी कालभैरव यांचें म्हत्व जी पळय कामाक्षीच्या प्रसादाचेर पळय कितें कौल प्रसादाचेर कितें अडी अडचणी आसा त्यो सगळ्यो परिहार करपाक बेताळ आनी कालभैरव हें काम करता. तेन्ना थंय तांकां श्रीपाचो भोवमान, खिचडीचो भोवमान, तेलाचो भोवमान, तेलाचो अभिशेकाच्या रुपान सेवा अशे पद्दतीन जी पळय कितें आसा थंय तांकां दिले नंतर लोकांची जी कितें आसा पळय आसा न्ही तें बाधा दोश कितें आसा तो परिहार जाता. जाल्यार तो जिवीतभर वावुरता तेन्ना तो आपली खुटी बांदता. अश्योच दोन प्रतिमा देवळा भायर उपस्थित आसा. या देवळाचे लाकडी बांदकाम आसा. महाद्वारांतल्यान भितर सरतकच सोबीत सभामंडप आसा. नकाशी केल्ल्या 8 खांब्यांचेर तो उबो आसा. तरेकवार चित्रां, झुंबर, सुंदर लाकडांचेर कोरिल्ल्यो मुर्त्यो हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटात. हांगासर बसल्यार एक वेगळ्याच तरेची शांती जाणवता. देवाक पांयां पडून भक्त बसतात त्या सुवातेक चौक म्हणटात. गोंयांत सुरवातेक मुर्ती पुजन नासले. सगळ्या वाठारांनी सातेर आशिल्ली. ताकाच आयज मुर्ती रूप फावो जाला. शिवशक्तीची उत्कृश्ट देख म्हळ्यार देवी कामाक्षीची मूर्त. तातूंत शिव आनी पार्वती दोनूय रुपां आसात. श्री देवी कामाक्षीच्या मुर्ती मुखार एक चौक आसा आनी ताका चांदीचे दार आसा. ह्या दाराक सोबीत नक्षी काम केल्लें आसा. देवी गाभाऱ्यान चांदीच्या सिंहासनाचेर विराजमान आसा. भांगराच्या आनी तरेकवार फुलांच्या अलंकारांनी सजलेली देवी खूब पूज्य दिसता. तिच्या भोंवतणी आशिल्ल्या लामण दिव्यांच्या उजवाडान तिचें रूप आनिकूच तेजस्वी दिसता. देवीची मूळ मुर्ती चांदीची आसा आनी तिचो अवतार महिषासूरमर्दिनीचो. सकाळचे वेळार देवळांत महिषासूरमर्दिनीची मूर्त आसता. निर्माल्याची पुजा जाल्या उपरांत थंय महापुजेची मूर्त दवरतात. प्रातरबाला युवा मध्ये सायं वृद्धा स्वरूपिणी अशें देवीचें रूप गायत्री स्तोत्रान सांगलां. म्हळ्यार सकाळची ती बायल अवस्थेत आसता, उपरांत ती युवती जाता आनी रातची वृद्धा. दर खेपेक भक्त तिच्या मुर्ती कडेन पळयतना हो नाविन्य अणभवता. देवीची नित्य पुजा हांगासर कशी जाता तें जाणून घेवया. सकाळी 5:30
उगडे जाता. ताच्या नंतर भटजी जो कोण आसता तो निर्माल्य काडूंक येता, कळशे भरून उदक घेवन येता, देवाच्या गर्भकुडीक वता. थंय ते कलशाक आव्हान करून ते सकाळचो जो कितें संघार केल्लो आसता पयलीच्या दिसाचो तो संघार काडून तो ताटाक दवरून जें कितें उदक हाडिल्लें तें देवाच्या हाजेर आंगार घालतात आनी ताका परत एक वस्त्र घालून धूप दीप आदी आरती करून काकड आरती केली जाता. हें निर्माल्य विसर्जन सकाळचें आसता. ताच्या नंतर 7 सुमार प्रसाद लावले वतात. जे प्रसाद जे आसात ते काही कोणाची कसली बाधा आसल्यार संबंधीक बाधा, भूतबाधा, प्रेतबाधा किंवा जैवीक जे कितें आपल्या जिवनाक कितें आपूण काम करता, जाका आपल्याक काम मेळपाक जाय म्हणून येता, नोकरी संबंधी आसता, एक कितें गाडी घेवपाक आसता ती वाहना खरेदी संबंधी किंवा अन्य दृश्टीन आरोग्य संबंधी अशे ते प्रसाद आसतात. प्रसादाक नंबर लायिल्ले वतात. जो कोण पयलो आसता तो पयलो घेता ना भटजीक जेणें कोणें सांगिल्लें आसता तो येवन पयलो प्रसाद घेवन वता. सकाळचे 8:30 ते 10:30 पर्यंत अभिषेक आसता. अभिषेक लक्ष्मीनारायण, ग्रामपुरुष, रायेश्वर, शांतादुर्गा, कामाक्षी, बेताळ, काळभैरव, ताजे नंतर पुरुष आनी ताजे नंतर तो ब्राह्मण, स्थानीक ब्राह्मण म्हणून आसता, ताका एक अभिषेक केल्लो वता. पंचामृताचो अभिषेक. जो कोण सेवा करणारो इच्छी आसता तो नाल्ल, केळी, फुलां, कापूर, अगरबत्ती आनी पावती एक अभिषेकाची ती 21 रुपयाची, 51 रुपयाची, 101 रुपयाची अशे जशी कशी आसता तशी पावती काडून थंय लक्ष्मीनारायणा कडेन दवयता आनी ताजे नंतर पंचिश्ठांक अभिषेक केल्लो वता. तशेंच दुपारचें 11:30 सुमार श्रृंगार केल्लो वता. ज्या मनशान कोणें आपल्या इच्छेनुसार साडी हाडून दिता आनी ती साडी हाडून ती देवाक दिल्ली आसता ती आमी योग्य त्या पद्दतीन सिल्काची साडी ती आमी न्हेसयल्ली वता. फुलां देवाक येत आसतात, कोणाली कोणी आपल्या भावनेन हाडून दिता त्या प्रमाणे ती फुलां आमी घालून तिका श्रृंगार केलो वता. बरोबर 12 वाजता पंचिश्ठांक आरती जातात, नैवेद्य दाखयल्लो वता. तशेंच परत दुपारचें 2:30 घंट्याक सुमार परत प्रसाद सुरू जाता. ते 6:30 पर्यंत आसता. ताज्या नंतर परत 6:30 ते 7 पर्यंत नौबत म्हणून आसता. दुपारची आरत प्रांगणाक घातली वता. ताज्या नंतर परत 7 ते 8:30 पर्यंत प्रसाद आसता आनी 8:30 नंतर आरती आसता पंचिश्ठा आनी मागीर 8:30 आरती जाले नंतर स्तोत्रपठण केलें वता कामाक्षीचें. ते स्तोत्रपठण जाले नंतर जर पुष्पजर पुजा जर कोणाची आसत तर त्या मनशाक आमी आशिर्वाद म्हणून फुला पुजेचो त्या दिसाचो सेवेचो जो कोण मनीस आसता ताका आमी आशिर्वाद म्हणून दितात. हे दैनंदीन क्रमाचे कार्यक्रम आसता. तशेंच उत्सवात जर कार्यक्रम असतात ते त्या ठरयल्ले त्या टायमा प्रमाणे ते केल्ले वतात. विशेष करून अमावास्या ही कित्याक म्हणून सांगली. अमावास्या आमी जशे अमावास्या ही आमी ग्रहीत धरनात, शुभ तिथी धरिनात, अशुभ तिथी. पूण जे पैतृक काम आसता म्हणजे पित्राचें जें काम आसता, जे गत जाल्ले व्यक्ती आसतात तांचें मोक्षाक वचपाक जाय जाल्यार अमावास्या ही ग्राह्य धरली वता. त्या प्रमाणे ती कामाक्षी आशिल्ल्यान तिका आमी पैतृक खंयचेंय जरी आसत तें निवारण करचें अशें म्हणून तिच्या कडेन जर येवन मागणी करता तर जायत तें निवारण जाता. म्हणून तिका चडशी अमावास्या प्रिय म्हणून. तातूंत अमावास्येक कितें आंगवण करतात मनीस तर आपलें लग्न कार्य जावं जाय जाल्यार तो अमास आंगवण करून घेता. जाल्यार जाचें काम जायना तो आंगवण करून घेता. ती आंगवण अशी आसता तो येता, पांय पडटा, भायली प्रदक्षिणां घालता, 1 प्रदक्षिण घालता, 7 प्रदक्षिण घालता, 9 घालता, 21 घालता, 51 घालता, 108 घालता, 151 घालता. ताजे मनाची जी कितें कामना आसता त्या प्रमाणे तो भायली प्रदक्षिण करता. प्रदक्षिणा ही सात्वीक सेवा सगळ्यांत सोयेस्कर आशिल्ली आनी ती प्रदक्षिणा घालून तो मागणी करून हांगा वता. तें ताजें काम 5 अमाशेन जाता. 5 अमाशे जायना जाल्यार ताका थंय मदीं कोणी तरी मेळटा, तो म्हणटा आनी 2 अमाशे करून पळय म्हणून. तशें करून तो 5च्यो 7, 7च्यो 9, 9च्यो 11, 11च्यो 12 अशें करून तो अमाशे करता. आतां ताजें काम जाले नंतर तो परत मागून जाता आनी जालें जाल्यार आपण आनी 5 येता म्हणून. तशें 5 अमाशेचें म्हत्व. आयले नंतर प्रदक्षिणे घालच्यो. रातची 7:30, 8 सुमार पालखी आसता. ती पालखी जाले की मंटपाक येवन रावता. ताजे नंतर पालखी मनाच्यान वचपाचें तांचो हें कार्यक्रम आसता. सो तशें करून मनीस भावणूक करून आपली भावना सिद्ध जावची अशा निमित्यान देवळाक येता आनी देवळाक देवा कडेन मागणी करून आपलें काम करून वता. तेन्ना ते देव ताजें तारतम्य धरून जशें आपलें कितें काम जावं जाय तशें आपूण देवाक कितें दितलो अशा भावनेन तो मागून घेता आनी त्या मागणी प्रमाणे तो हाडून देवाक दिता. अशें आमचो उत्सवाचो कार्यक्रम आसता.
देवी कामाक्षी शिरोडा वाठारात पावली तेन्ना लोकांनी तिका व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. 1566 ह्या वर्सा म्हणजे पोर्तुगीजांनी इन्क्विजिशन सुरू केल्या उपरांत 1566 जेजुईत पाद्र्यांचो वावर थंय वाडलो. ताज्या उपरांत साश्टींतली कितलींशींच देवळां मोडलीं आनी थंयचे लोक आपल्या देवतांक घेवन दुसरे कडेन गेले. तातूंतलेंच एक आमचें कामाक्षेचें देवूळ जें पयलीं राय आशिल्लें. ताज्या उपरांत इन्क्विजिशनाच्या वेळार तें मोडटकच मुर्ती घेवन आमचे लोक हांगा आयले. आतां राय म्हणटा ताज्या ह्या सायडीक मदीं न्हंय आसा, न्हंयच्या आलतडी वाजें म्हणटा तो आनी शिरोडे हें येता. पूण पयलीं येवन मुर्ती वाज्या म्हणटा थंय दवरली आनी थंयच्यान रायतूरच्यान तें सगळें दिश्टी पडटा. म्हणटकच थंय ती सेफ म्हणजे सुरक्षीत ना अशें धरिल्ल्यान ती मुर्ती मागीर हांगा हाडली. हांगा तेन्ना गांवकारी पद्दत आशिल्ली म्हणजे कोमुंदात कायदो आनी ती येवनाशिल्लो. गांवच्या लोकांनी गांवकारांनी आमकां कामाक्षी देवीक हो जागो दिलो आनी ताका लागून हाका थळ म्हणटा. स्थळ आनी थळ ताजे कोंकणीन थळ जाता आनी ताका लागून आमचें देवूळ हांगा आयलें. म्हणजे खंय तरी 1566च्या अदमासाक हें देवूळ आयलां. देवी कामाक्षीच्या देवळान तिचे भक्त देवीचे वेगवेगळे उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. तातूंत चैत्र म्हयन्यांतलो गुलाल, श्रावणी सोमार अशे कितलेशेच उत्सव हांगा साजरे जातात. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे चैत्रान शिशीर ऋतू सोंपता आनी वसंत ऋतू सुरू जाता. सगळ्यांत बरी गजाल म्हणजे वर्साची कामाक्षीची सुरवात धुळवडीन जाता. म्हणजे जाका चडशे लोक रंगपंचमी म्हणटा, आमी गुलाल म्हणटा कारण एकूच गुलाल होच वापरतात हांगा. म्हणून ही एक बरी वेगळेच तरेची सांस्कृतीक नजरेन सुद्दां वेगळेच तरेची गजाल ज्यांची सुरवात गुलालान जाता. कामाक्षी देवीची सुरवात गुलालान जाता. हांगाचे बाकी दर म्हयन्याक हांगा उमास जाता तेन्ना खूब गर्दी आसता, उमाशेक पालखी आसता. पूण हांगाचे मुख्य उत्सव म्हणजे दसरो आनी जात्रा. दसरो आतां आश्विनान जाता. नवरात्र 9 दीस मखरां आसता, देवाची तरेतरेचीं रुपां आसता आनी महिशासूर मर्दिनीचें नमी दिसा जें रूप आसता तें सामकें पळोवपा सारकेलें कोणेंय. मागीर ताज्या उपरांत दसरो, विजयादशमी म्हणजे रायेश्वराची पालखी वता भांगर हें हाडपाक, जावं सिमोलंगन शीम उपपाची कार्यावळ आसा ती जाता. आनी मागीर कामाक्षेचे हांगा देवळान कौल प्रसाद आसता. अवसर म्हणून आसा ते कौल प्रसाद दितात. अवसर म्हणल्यार तांकां कारवार त्या सायडीक तांकां दर्शन अशें म्हणटा, सुंदर नांव आसा. म्हणजे खंयच्याय तरी शक्ती तांच्या आंगान येवन ते प्रश्न सोडयतात. तांकां दर्शन अशें नांव आसा. आमी तांकां हांगा अवसर अशें म्हणटा. आनी तो वर्साचो राखणेचो कौलाचो नाल्ल चडशे लोक हांगाचे घेतात. ताज्या उपरांतचो म्हत्वाचो सण म्हणजे जात्रा. जात्रेक तातूंतल्या तातूंत जात्रेचो पयलो दीस शिवरात्रा कडेन जात्रा आसता. शिवरात्र जायना बरोबर दुसऱ्या दिसा दिवजां आसता आनी दिवजां पळय आसता न्ही ती अत्यंत सुंदर असो तो सुवाळो पळोवपा सारकिलो. 2,500-3 हजार तरी बायलां दिवजां घेवन आसता आनी ती दिवजांची माली आनी त्यो बायलां सगळो शृंगार करून फाटल्यान चडश्यो कलाबूत घाल्ल्यो फांतयो आनी अलंकार अशे सगळे अलंकार बी घाल्ल्यो त्यो बायलो हातान
दिवजां घेवन चडश्यो सगळ्यो सवायशीण बायल्यो त्यो दिवजां घेवन पळोवपाक एकदम सुंदर असो तो उत्सव आसता. म्हणजे कोणेय येवन मुद्दम पळोवपा सारको असो दिवजांचो उत्सव आसता. ताज्या फाटल्यांतली आध्यात्मीक बैठक किंवा सांस्कृतीक बैठक अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आसा. हे 2 उत्सव मुख्य उमास दर म्हयन्याक आसता. आनी असो प्रश्न कोण कोण विचारतात की हांगा उमाशेक शें म्हत्व कित्याक, कारण उमास ही शुभ तिथी अशी धरिनात, कोणी बरें काम उमाशे दिसा करिना. ताका उत्तर दिवप म्हणजे तशें कठीण, म्हणजे प्रत्येक जाण आपल्या नजरेन दिता. पूण पयलीं पासून कामाक्षेची पालखी उमाशेच दिसा आसता. उमास ही तिजी मुख्य. कित्याक हो 2-3 एंगलांतल्यान प्रश्न दिवं येता. एक म्हणजे तांत्रीक गजाली जावं अश्यो अशें म्हणटात की सगळ्यो वायट गजाली आसता त्यो उमाशेच्यो वयर सरता. उमाशेचे हांगा एक वेगळेच महत्व आसा. भक्तांक विश्वास आसा की देवीक प्रदक्षिणा आंगून आपल्या प्रश्नांची उत्तरां, आपल्या संकटांचें निवारण जातलें. नवसाक पावपी देवी अशी ह्या देवीचें महात्म्य आसा. म्हजें नांव सुभाष अनंत पै फोंडेकर. आतां हो दुसरो टर्म हांव हांगा ट्रेजरर म्हणून कामाक्षी संस्थानां काम करतां. श्रद्धे विशयी जर म्हाका विचारलें, कामाक्षी देवी सदांच नवसा पावणारी देवी. तर ती कशी, तुका श्रद्धा आसूंक जाय, तिजेर विश्वास आसूंक जाय, तूं कितें करतलो जाल्यार, आनी तें तुगेलें काम ती पूर्ण करता. हें विनय भटजीनी तुमकां हाजे बद्दल थोडें सांगिल्लें आसा. 5 उमासो करूंक जाय. थोडे उपास करतात, थोडे प्रदक्षिण घालतात आनी तांगेली जी मनोकामना पडलेली आसा ती पूर्ण जाता. तुमकां एक सादें उदाहरण सांगता. एक चलो आनी एक चली प्रेमा पडली, पण चल्याचें बापायचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें तें लग्न करपाक. तें बरेंच वर्स अशें उरलें. ती मागीर शेवटी म्हगेली मिसेसी म्हऱ्या आयली आनी तिणें सांगलें अशें कितें करूं. तर मिसेसीन सांगलें आपूण कितें सांगूं, आपूण एकूच सांगूंक शकता 5 उमासो कर म्हणून. 3 उमासो करतना तांगेलो चल्याचो बापूय तांचे म्हऱ्या आयलो आनी तें जुळ्ळें आनी तांगेलें लग्न जावन आज तांगे भुरगीं जाल्यां. हें एक उदाहरण. दुसरें कितें जाणा, प्रसाद पळय जो आसा, कवल प्रसाद, तो सामको गरजेचो. सामकी एक रिसंट आतांचें उदाहरण सांगता. तर म्हागे भयणीचो जावय बरो नाशिल्लो, GMC एडमीट केल्लो ताका. तेन्ना हांवें हांगा येवन प्रसाद घेतलो. तिणें म्हाका शब्द दिलो की तो बरो जातलो आनी आपल्या पांया कडेन हाडचो ताका. आजूच तो येवन गेला बरो जावन. म्हणजे हें सगळें केन्ना शक्य आसा, तुका जर श्रद्धा आसत, तिजेर जर विश्वास आसत जाल्यारच तुगेली ती मनोकामना पूर्ण जाता. अशी म्हजे कडेन आनी कितलींशीं उदाहरणां आसात, पण सांगपाकय टायम ना. हें तुमकां उदाहरण दिलां. उमाशेक जे पळय 30,000-40,000 लोक पळय हांगा येतात, ताजें कारण कितें? श्रद्धा. एकलो वता दुसऱ्या सांगता उमास केल्यार तुगे काम जाता म्हणून. तो हांगा येता, प्रदक्षिण घालता, उपास करता आनी तागेली तीं कामां पूर्ण जातात. देवी कामाक्षीच्या दर्शनान तुमच्यो सगळ्यो इच्छा पुराय जातल्यो हेच आमी मागतात. तर आयची ही सोपुल्लीशी कार्यावळ आयज हांगाच सोंपता. तर परत मेळुया एक नवी कार्यावळ, एक नवो एपिसोड घेवन. तर पळयत रावात गोमंतक TV.